दहेज मिनरल्स 2014 भालचंद्र नायक आणि राणे बापूयपुता मदीं बरेंच हांव तूं हांव जाल्लें. लाच घेतली म्हूण राण्याचेर आरोप. तेन्ना बीजेपी सरकाराच्या हातात आयतेंच कोलीत मेळ्ळें आनी भालचंद्र नायकाच्या आरोपावयल्यान राणे बापूयपुताचेर FIR घाल्लो. राणे मुख्यमंत्री आसतना दहेज मिनरल्साचें मायनिंग सुरू करूंक दिवंक ताणें 10 कोटी लाच मागून 6 कोटी घेतिल्ले म्हूण भालचंद्रान बॉम्ब घाल्लो. त्या उपरांत राणे बापूयपुताक अटकपूर्व जामीनूय मेळ्ळो. ह्या दहेज मिनरल्साचे खरे मालक कोण ते पळयात. दहेज मिनरल्साचे 6 जाण इक्विटी शेअर होल्डर आसात. बाबूची घरकान्न सावित्री कवळेकार दहेज मिनरल्साची मेजर शेअर होल्डर. सावित्रीचे हे कंपनीत 32% इक्विटी शेअर आसात. भालचंद्र नायकाचे हे कंपनीत फक्त 25% इक्विटी शेअर आसात. भारती नायक तिसऱ्या नंबराचेर 18% इक्विटी शेअर होल्डर. उरिल्ले 3 पार्टनर 10% सकयले इक्विटी शेअर होल्डर. उदय महात्मे, गोपालकृष्ण प्रभुदेसाय, निरंजन जैन हे 3 पार्टनर. ACBन बाबू आनी सावित्रीचेर घाल्ल्या बेहिशोबी मालमत्तेची केस चालू आसा. बाबूची सुमार 5.5 कोटींची बेहिशोबी मालमत्ता आसा म्हूण ACBन जाहीर केलां. मात ACBच्या पुराय चवकशेंत दहेज मिनरल्साचें नांव खंयच दिसना. हाचें मोठें अजाप. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.